केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या गतीशक्ती उपक्रमावर विदेशाच्या लॉजिस्टिकाक घटमूट करपाच्या हेतान वाणिज्य आनी उद्योग मंत्रालयान काम सुरू केलां. गतीशक्तीची म्हायती दिवपी प्रादेशीक परिशद सोमारा पणजे आयोजीत केल्ली. ह्या परिशदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र तशेंच गोंय ह्या राज्याच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. गतीशक्ती वरवीं 75,000 कोटी रुपया खर्च करून लॉजिस्टिकाक फावो त्यो साधन सुविधा उबारतले अशी म्हायती ह्या वेळार वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाचे विशेष सचिव सुमिता डावरा हिणें दिली. गुळे वखदा कडल्यान पयस रावून बरी जीण जगात असो संदेश उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिल्या. गुळे वखदांक लागून मनशांची भलायकी इबाडटा, समाजान लेगीत ताका वायट प्रवृत्तीचो मनीस म्हूण पळयतात. गुळे वखदांचो वेवसाय करपी मनशांचेर कायद्यान कडक कारवाय जाता अशें नितीन वाल्सनान म्हणलां. पर्यटकांक संद दिवपा खातीर गोंयकार दर फावटी नेटान तयारी करतात. देखूनच देश विदेशांतल्यान कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येवन पर्यटनाचो आनंद घेत असतात. ते खातीर अन्न महोत्सवा सारखे हेर महोत्सवांत आयोजन शारांत करिनासतना गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत केलें जाल्यार सोंपें जातलें आनी पर्यटनाक लेगीत चालना मेळटली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. आतारा मोर्जे वाठारांत अन्न महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. गोंयची वळख आतां मेरेन सुर्या, रेंव आनी दर्या अशी आशिल्ली. हाचे मुखार अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक पर्यटना खातीर गोंयची वळख जातली. रामदेव बाबान गोंयाक योग भुमी करपाची इत्सा उक्तायल्या. ताका सरकार सगळी मजत करपाक तयार आसा. पणजे जाल्ल्या लोकमान्य पुरस्कार भेटोवप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो. आग्वाद किल्ल्याक फुडकोड घालपाक परवानो दिला अशी फट पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मारता. थंय बार घालपाक परवानो दिला असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजेंद्र मलोन हांणी केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशीं मध्यस्थी करून हो प्रस्न सुटावो करचो. आग्वाद ही इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली जागा. थंय बार घालपाक परवानो दिवप म्हळ्यार सुटके झुजाऱ्यांच्या बलिदानाक विसरून तांचो अपमान केल्या सारकें थारता अशें रोशनान म्हणलां.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेन जावपी कामाचे तशेंच हेर वेव्हाराची स्पेशल ऑडिट जावचे अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स हांणी कॅगान केल्या. ह्या विशीं काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांच्या शिष्टमंडळान सोमारा कॅग कार्यालयांत वचून ज्येश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन वचून कागाळ केल्या. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामांत घोळ आसा असो आरोप केला. केंद्रीय जीएसटी बसकेंत गोंयाक जून म्हयन्याचो 120 कोटी रुपयांचो परतावो दिवपाचो निर्णय जाला अशी माहिती जीएसटी कावन्सिलचे वांगडी आनी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. न्यायालयांत दाखल केल्ल्या जीएसटी विशींचे याचिका चड वेळ हुमकळून उरता. जीएसटी विशींची प्रकरणां बेगोबेग निकालांत काडची म्हूण प्रशासकीय न्यायाधीशकरण स्थापन करचो निर्णय ह्या बसकेंत जाला अशी माहिती माविन गुदिन्होन दिल्या. चिखले जॉगर्स पार्काचे कॉन्क्रिटायझेशन केल्ल्यान ज्येश्ठ नागरिकांनी शांततायेन एकठांय येवन निशेध भोवडी केली. बेकायदेशीर चालू आशिल्ल्या बांदकामाक ज्येश्ठ नागरिकांनी विरोध केला. ह्या जॉगर्स पार्कांतली शांतताय नश्ट जाल्या. ज्येश्ठ नागरीक जोडपी भुरगीं ह्या पार्कांत भोवडेक येतात. पूण ह्या पार्काची वायट अवतिकाय करून सोडल्या. झाडां मरपाक पावल्या. तशेंच सैमीक वातावरण आनी सोबीतकाय नश्ट जाल्या. अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी चिखलेच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी केल्या. कान्नाईक मोर्जे सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या 53 विद्यार्थ्यांनी वेशभूषा, पोवाडे आनी नृत्य ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. आयची भुरगीं चडशीं मोबायलांत गुल्ल आसतात. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक शिवाजी महाराजा विशीं बरे संदेश दिवन आपल्या भुरग्यार बरे मार्गार चलपाक शिकोवपाक जाय ह्या हेतान ह्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. अटल सेतूचे बांदकाम सामकेच बाबत पद्दतीन केलां. ह्या पुलाचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान ते अपघात जावचें प्रमाण वाडलां. तशेंच आतां जुवारी पुलावेली येरादारी कशी नियंत्रणांत दवरप तिचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान थंय लेगीत अपघात जावपाक लागल्यात. अपघाता विशीं तशेंच नागरिकांच्या सुरक्षे विशीं सरकार गंभीर ना. ताका लागून अपघाताचें प्रमाण वाडटा असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रोजन टिमेलोन केला.
तुर्की भुंयकापा उपरांत बचाव कार्यांत मरण आयिल्ल्या शूर मेक्सिकन सुण्याची मेक्सिकोच्या सैनिकांनी क्रोटियो ह्या जर्मन शेपर्ड सुण्याक सलामी दिवन मरणा उपरांत ताचो भोवमान केलो. तुर्कीन बचाव पंगडाक मजत करपा खातीर तशेंच भुंयकापांत जिते आशिल्ल्या लोकांक सोदून काडपा खातीर 130 मेक्सिकन सैनिकांचे तुकडे सयत प्रोटियो रेस्क्यू डॉग तुर्की आयिल्लो. हे बचाव मोहिमेंत ह्या सुण्याक मरण आयिल्लें. मेक्सिकोन तैनात केल्ल्या 12 परस अदीक सुण्यांचे तुकडेन प्रोटियोचो आस्पाव आशिल्लो. प्रोटियोक मेक्सिकोच्या सांता लुसिया एक फोर्स बेसाचेर भावनीक सुवाळ्यान निरोप दिला. गांवगिऱ्या वाठारांत रोजगार निर्मिती करपाच्या हेतान केंद्र सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यांत. खास करून पहाडी भारतांतल्या लोकांक तांच्या वाठारांत रोजगार मेळचो म्हूण केंद्र सरकारान विशेष लक्ष दिलां अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या. गांवांक आनी गांवकारांक सशक्त करपा खातीर थंय रोजगार तशेंच हेर मळांची उदरगत करप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. रोजगार मेळ्या वरवीं नोकरीची नियुक्ती पत्रां दिल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान ह्या उमेदवारांक संबोधीत केलें. केरी 2 माड वाठारांतली उदरगतीची कामां 31 मार्चा पयलीं सुरवात करतले अशें आस्वासन भलायकी मंत्री बसपशीत राणेन दिलें. आयतारा शिवजयंती निमतान केरी वाठारांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. होंडा 70 वाठारांत जशी GSUDAचो निधी वापरून उदरगत केल्या त्याच पद्दतीन केरी वाठारांची उदरगत जातली अशें बसपशीताचें म्हणणें. आयुर्वेदा हॉस्पिटलाक लागून गोंयच्या आयुर्वेदा पर्यटनाक निश्चितच प्रोत्साहन मेळटलें असो विश्वास केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायलो. आयुर्वेदा हॉस्पिटलांत BAMS विद्यार्थ्यांचे पयले 50 तुकडेक प्रवेश दिवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्याक श्रीपाद नायक उलयताले. सतरा ते 19 फेब्रुवारी 2023 मेरेन तमिळनाडूच्या शेलिंगूर हांगा जाल्ल्या 6व्या मिनी अंडर 14 राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशिपांत गोंयच्या चल्यांचो पंगड 6व्या कन्झर्वेटिव्ह वेळा खातीर विजेते जालो. गोंयच्या चल्यांनी फायनलींत तमिळनाडूक हारयलो. बॅटिंग करून तमिळनाडून 6 ओव्हरींत 44 धांवड्यो केल्यो. त्या उपरांत 5-2 ओव्हरींनी फावो त्यो धांवड्यो करून राष्ट्रीय अंडर 14 टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशिपांत गोंयान तमिळनाडूचेर जैत मेळयलें. ताच्या आदीं गोंयान क्वॉर्टर फायनलींत महाराष्ट्र सेमी फायनलींत पुड्डुचेरीक हारयल्लें. सोमारा युनिटी स्कूल मैदान शेलिंगूर तामिळनाडू हांगा जाल्ल्या समारोप सुवाळ्या वेळार जैतिवंत पंगडाक इनामां वांटप जालें.
मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस हांच्या फुडारपणाखाला महाराष्ट्रात वेंचणूक जाली. मात निकाला उपरांत ठाकरेच्या तोंडाक उदक सुटलें तर शरद पवारांच्या पांयाचेर वचून पडलें अशी खर टिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान उद्धव ठाकरेचेर केली. भाजपाक सत्तेचो लोभ ना आनी आमची विचारसरणी आमी केन्नाच विसरचेनात असले ह्या घातकी लोकांक धडो शिकोवया असो उलो तांणी शिवसैनिकांक आनी भाजपा वावुरप्यांक मारलो. म्हाका मुख्यमंत्री जावपाचेंच नाशिल्लें. शिवसेनेचो मुख्यमंत्री जावचो इतलीच म्हजी इत्सा आशिल्ली. काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी वांगडा वचपाक म्हाका तुमीच भाग पाडलें. उद्धव ठाकरेन भाजपा आनी अमित शहांचेर फोग काडलो. हांव काँग्रेसी वांगडा गेल्लो म्हणल्यार हांवें हिंदुत्व सोडलें. अफजल गुरूक शहिदांचो दर्जो दिवपाची मागणी करपी मेहबूबा मुफ्ती वांगडा तुमी संवसार केलो ताचें कितें अशें उद्धव ठाकरे विचारता. दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत फकत काँग्रेस मोदी सरकारा वांगडा लढपाक शकना. भाजपा विरोधी मतांची वांटणी जावपाची शक्यताय उणी करपा खातीर विरोधी पक्षांचो एकवट एक गरजेचो निकश आसा अशें काँग्रेसीचो सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल हांणी सांगलें. सोमारा विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज आसा हाचेर विचार करतना तो उलयतालो. के. चंद्रशेखर राव म्हाका भियेता हें स्पश्ट दिसता अशें YSRTPचे मुखेली YS शर्मिला म्हणटा. म्हज्या पदयात्रेन 3000 किलोमीटर मायलस्टोन हुंपल्या उपरांत KCRचे गुंड हें नाकाम करपाचो यत्न करतात. हांवें राजकारणात प्रवेश केल्या उपरांत आनी म्हजी पदयात्रा सुरू केल्या उपरांत सत्ताधारी पक्षांचे फुडारी म्हजे आड अपमानकारक भास वापरतात असोय आरोप YSRTP मुखेली YS शर्मिला हिणें केलो. MIMचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हांच्या दिल्लींतल्या घरार अज्ञात मनशांनी फातर शेवटून मारपाची घडणूक आयतारा सांजे घडली. हे घडणुके उपरांत ओवैसी हांणी ह्या विशीं दिल्ली पुलिसांक वचून कागाळ केली. ओवैसीचें हें घर दिल्लींतल्या अशोकार रोड वाठारांत आसा, जो प्रत्यक्षांत उच्च सुरक्षा वाठार म्हणून वळखतात. तरी लेगीत ओवैसीच्या घराचेर फातर शेवटिल्ल्यान ओवैसीन तिडक उक्तायली आनी अशें फातर शेवटून मारपाची ही चवथी घडणूक आशिल्ल्याचें ओवैसीन आपल्या कागाळींत म्हटलां. बेगोबेग कारवाय करून हल्लेखोरांक अटक करची अशी मागणी ओवैसीन केल्या.
स्टेट बोर्ड्स आणि NCERTच्या भौतिक पुस्तकांनी आमकां चुकीचो इतिहास शिकयला आणि सदांच मुघल सम्राटांची महिमा गायल्या अशें म्हणीत योग ऋषी बाबा रामदेव हांणी खंत उक्तायली. आमची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा. आमचे खातीर अकबर, औरंगजेब वा बाबर न्हय जाल्यार शिवाजी महाराज हो आमचो नायक अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. गोंयकारांनी जागृत आनी शिटूक रावपाची गरज आसा. म्हादय वांटोवपा खातीर पुराय गोंयच्या जनतेक परत वांगडा येवचें आनी कर आंदोलन करून गोंयच्या सरकाराचे दोळे उगडपाची गरज आसा अशी तिडक सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन उक्तायल्या. कळसा भंडोरा म्हादय प्रकल्पा खातीर कर्नाटक सरकारान 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या आनी खंयच्याय परिस्थितीत म्हादयचें उदक कर्नाटकाक वळयतले असो तांचो निश्चय आसा. केंद्र सरकाराचोय तांकां तेंको आसा आनी हे सत्य परिस्थितीन जरी आयले जाल्यार गोंयकारांचेर हावळ येतलो. हे खातीर गोंयच्या जनतेन सरकाराक जागोवपाची गरज आसा अशें सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेचें म्हणणें. UP 22 तारखेक सावर्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या भितरल्या तशेंच मुखेल रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी शुभारंभ जातलो अशें सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान सांगलें. सावर्डे वाठारांत स्ट्रीट लायटचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो.